ओझायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें उलयता, इस्रायल जावंक पावलोलो एक तोकतोकीत दाखवाल आनी ती खूब फळां दिताली. जितली ओदीक तिची फळां वाडटालीं तितल्यो ओदीक इस्रायल वेदी बांदतालो. जितलो ओदीक ताचो देश गिरेस्त जातालो तितले ओदीक इस्रायल पवित्र फातर नेटोवन दवरतालो. दोशी ओदान वेता तसलें काळीज तांचें. देखून आतां तांणी हाचें फारीकपण दिवचें पडटलें. सर्वेस्पोर तांच्यो वेदी मोडटलो आनी तांच्या पवित्र फातरांचें निसणटोन करतलो. तेन्ना ती म्हणटली, आमकां राजा ना, कित्याक सर्वेस्पराची भिरांत आमी दवरूंक ना. पूण राजाच्यान आमचे पासत कितें करूंक जाता? सामार्येक आपली मजुरी मेळ्ळी. ताचो राजा उदकाचेर उफेंतल्या फेण्या सारको. मुर्तीपुजेच्या दोंगराचें निसणटोन जातलें. तेंच तें इस्रायलाचें पातक. ताच्या वेदींचेर कांटे कुंटे किर्लोतले. तेन्ना पर्वतांक ती म्हणटली, आमकां लिपोयात आनी दोंगरांक आमचेर पडात. तुमकां प्रमाणीकपण वोंपात आनी बोलेपणाचें पीक काडात. तुमची पाड जाल्ली जमीन कामायज करात. हो वेळ सर्वेस्पराक सोदूंक वचपाचो वेळ, आनी मागीर तो तुमचेर तारुणाचो पावस घालतलो. देवाचे उठोणे, देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव सर्वेस्पराचे मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांचे सगळे कडेन किर्ती गायात. ताचे पवित्र नांवां अभिमान बोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश भरीत जावं. स्वभाव सर्वेस्पराचे मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विजमिताचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. स्वभाव सर्वेस्पराचे मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दुवानू, ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानू, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेखान शेख प्रितमीचेर ताची पदवी चलता. स्वभाव सर्वेस्पराचे मुखामोळ दीस रात सोदीत रावात. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. माथ्यू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेल्या आत्म्यांचेर अधिकार दिलो आनी मेले आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदुतांची नांवां हीं. पयलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे. झेबेदावाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. फिलीप आनी बार्तोलोम्यो. तोमास आनी 2 वसूलदार माथ्यो. आल्तेचो पूत
आल्फेचो पूत जाकोब आनी ताडेव, हुर्बिवोंत सिमाव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोट. हे 12 जाणांक जेजू असो उपदेश दिवन धाडले, ओन भावाट्यांचे गांवांनी वचून नाकात आनी सामाऱ्यांचे नोंगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण उदीक करून इस्रायलाचे घरांच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सोरशीं वचात आनी वचून सोर्गींचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ जेजूची वळख घेवंक, ताच्या मोगान वाडूंक, ताच्या सांगाता रावंक आनी ताचेच परगटणार जावंक आमकां जोण एकल्याक आपोवणें आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू 12 जाणांक विंचून काडटा आनी तांकां पाठयता. आयज पवित्र सभा मारिया गोरेटी हिचे समारंभ कोता. इस्कॉलाक वचूंक तिका मेळोंक ना, तरी पूण आपले आवय कडल्यान क्रिस्ती तत्वां तिणें आपणायलीं. नेणटुवायेचें आनी निश्कळकपणाचें जिवीत ती जियेली. 10 वर्सांचे पिरायेर तिचो बापूय सोंपलो. ओत्मीक तयारी करून 11 वर्सांचे पिरायेर तिणें पयलेच पावट जेजूक आपल्या काळजांत घेतलो. केन्नाय पातकांत पडल्यार ती रोकडीच कुमसार जावन सोंदान करून कितलेच किलोमिटरांची वाट चलून वेताली. एक वायट मनाचो तरणाटो जेन्ना तिचे कुडीचे बोक घेवंक आशेता तेन्ना ती नाकारता आनी ह्याच कारणा पासत तो तरणाटो तिचे कुडीचेर कितलेच गाय घालता आनी 1903 वर्साक ती सोंपता. मरणाचे तोंडीर आसतना त्या तरणाट्याक ती बक्षिता आनी तिचे आनी ताचें मन बदलूंक मागता.